अर्थसंकल्प जो आसा तो अर्थसंकल्प 5व्या वेळा ह्या सरकारान रेव्हेन्यू सरप्लस हो आसा 7व्या वेळा सलग बजेट प्रस्तुत करपाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक हे मेळ्ळे आनी तातूंतल्यान एक नवी येवजण्यो आनी एक पोतडींतल्यान भायर काडून समेस्त गोंयकारांक दिवपाचो यत्न तांणी तो केल्लो आसा आनी तो सक्सेसफूल जाल्लो आसा आनी त्याच बरोबर ह्या वर्सा तांच्यांनी तातूंत भितर आनी तातूंत भर घातले. अर्थसंकल्प आसता हो सर्वसाधारण जनतेक खातीर एक ह्या थाकाय दिवपाची आसता आनी तातूंत भितर ते सक्सेसफूल जाल्ले आसा. ह्या अर्थसंकल्पाचे खूब वैशिश्ट्य आसा. पयली आमी विकासा कडेन हो विकासाभिमुख अर्थसंकल्प हो इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क जे आसा ताचे खातीर 4000 कोटीचे तातूंत भितर प्रावधान दवरता आनी ह्या सगळ्या मतदारसंघांनी 100 कोटीचे प्रोजेक्ट घेवपा खातीर प्रोत्साहन करून थंय लोकां खातीर लोकोपयोगी अशे प्रोजेक्ट येवप आनी तातूंतल्यान जनसेवा आनी ते बरोबर लोकाभिमुख सरकार आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न तातूंत आसा. लोकां खातीर ह्या संपूर्ण हातूंत भितर जनजीवन मुखार व्हरपा खातीर डबल इंजिनचें सरकार जें आमी परत म्हणटात माननीय नरेंद्र मोदीचें सरकार केंद्रान आसा आनी हांगा भाजपाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार आसतना ज्यो येवजण्यो लाभल्यो त्यो येवजण्यो सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी जेन्ना सुरू केल्ल्यो त्या दिसा पासून आतां पर्यंत अनेक येवजण्यो आसात आनी तातूंत भितर अनेक नव्या येवजण्यांची डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बरी बी घातिल्ली आसा जे सामान्य लोकांक गृहिणीक आनी घराक जे बारीक लोकांक लागता ते मंथली फायनान्शियल असिस्टंट जे आसा जे DSSन आसतले मागीर त्याच बरोबर गृह आदारान आसतले ताजे खातीर वाडोवपाचे तांचो संकल्प कॉन्ट्रॅक्ट जे सर्विसीन आसा तांचो प्रश्न आशिल्लो 10 वर्सां जाली कोणाक 15 वर्सां जाली आमकांय ते मेळपाक येता वेगवेगळे हातूंत एप्लिकेशन्स दितात आनी त्याच बरोबर तांची मागणी आसा की आमकां केन्ना तरी हातूंत फिक्स करात ताचे लायफ आदार तरी आसा. थोडे लग्न जाले अजुनी संवसार तांचो म्हणजे संवसारान आसात ते पण तांकां तो एक कॉन्जुलेटेड एक अमूक थोडी सॅलरी मेळटा. केन्ना तरी तांचेय स्वप्न आशिल्ले ते ज्या तरेन काम करता कश्ट करता तांकां बाकीच्या बरोबर पार हे सॅलरी मेळची आनी पण त्याच बरोबर फिक्स जावचे पण ते ह्या वेळाचेर ती घोशणा केली आनी 10 वर्साचे वयर जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तांकां ह्या सरकारान सांबाळून घेवपाचो भारतीय जनता पक्ष सरकारान जो प्रयत्न जिल्ल्याची निर्मिती केली आनी तिसरो जिल्लो हो ऑफिशियली जालो आनी आतां ताजे बाकीचे ताजे ऑपरेटिंग स्टेशन म्हणजे ऑफिस तांचे मुख्यालय त्याच बरोबर ताजो सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंत भितर हें तिसरी कुशावती जी डिस्ट्रिक्ट आसा ताजे खातीर येवजण्यो ताजे खातीर मुखार वचपा खातीर तांच्या लोकां खातीर ज्यो कितें प्राथमीक जितले जे बेजीक हे आसा ऑफिसां आसतली किंवा तांचे स्टाफ आसतले बाकीचे प्रमोशनाक लागून कितें कितें जी तयारी आसतली ताका 500 कोटीचे प्रावधान दवरिल्लें आसा. म्हणजे फक्त हे सरकारान फक्त घोशणा केली इतलें जावना जाल्यार त्या घोशणाचे भितर फक्त फुडें अंमलबजावणी करपाचो यत्न आसा तोय जाला. डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी जो एक आमच्या गोंयकाराच्या काळजांतलो विशय आशिल्लो तो विशय सुटावो करपा खातीर तो टॅक्सी पॉलिसी जी आसा ती पॉलिसी तांच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता तो प्रश्न सुटावो जातलो कारण हे सगळे बारीक बहुजन समाजाचे लोक आसा जे ह्या टॅक्सीच्या बिझनेसान आसा आमचे लोक आसात आनी ते कितले तरी तेंप जालो तांचो प्रश्न आसा तो सुटावो करपाक लागून फुडें तातूंत भर घालप हे आशिल्लें. अनेक स्किमी ज्यो आसा त्यो स्किमी ह्या निमतान रिव्यू करून रिवायव करून तातूंत भितर मानधनान वाड करप DDSS जे इन्शुरन्स स्कीम आसा ताजी क्लेम आसा तो एमावंट तोय बीन वाडोवपाचो निर्धार ह्या सरकारान केल्लो आसा. एकूण जशें
म्हारगाय वाडटा आणि खर्च वाडटा, त्या खर्चाक कोप अप करपा लागून ह्यो सगळ्यो स्किमी तातूंत भितर खंयी वाड करपाचें हें सरकारान ठरयिल्लें आसा. आनी त्या खातीर परत एकदां त्या सामान्य लोकांचे कडल्यान आमकां फोन येता की आमकां बरें बजेट दिल्लें आसा, त्या बद्दल धन्यवाद. त्याच बरोबर बायलां खातीर नारी शक्ती खातीर केल्लें प्रावधान, तातूंत भितर IITN शिकपी भुरग्यां खातीर ट्युशन फीज ह्यो माफ करप आनी जे केंद्रान कन्स्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल हाजे खातीर जिल्ल्यान धनराशी दवरल्या, त्या खातीर 100 कोटीचें जे प्रावधान आसा तातूंतल्यान तें करप. ह्या खातीर ह्याय जिल्ल्यांत, तिनूय जिल्ल्यांनी सध्या तरी एक जिल्ल्यांत पयली सुरवात करून हें जावचें, त्या खातीर हॉस्टेलांत हे दवरिल्लें आसा. अनेक स्किमी काल मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्यो आनी तातूंत भितर सगळ्यांत ज्यो गजाली आशिल्ल्यो, आमचे ट्रायबल भाव, ST भाव जे आसा ट्रायबल, तांच्या खातीर अटल आसरा योजना आसा, जिका ते 1.5 लाख रुपया रिपेराक आशिल्ले ते 3 लाख पर्यंत केल्ले आसा. आनी कन्स्ट्रक्शन आनी रिकन्स्ट्रक्शनाक 3 लाख आसा, ताजे वयल्यान तेजी हें मर्यादा वाडून 5 लाख रुपया केल्ले आसा. आनी ते खरोखर खूब जाणांनी ताजें स्वागत केल्लें आसा, कारण 1.5 लाखान कांयच जायनाशिल्लें, जे ताजे वयल्यान 5 लाख पर्यंत पावोवन तांकां ते वन टायम ते मेळटा. ताजे खातीर प्रक्रिया सुसुळीत जाली, पयशेय वेवस्थीत मेळटले, जेणे करून तांचे घरां किंवा रिपेर बी करपाक तांकां योग्य मदत जातली. एक योजना जी खूब शहरांतले आनी जे बिल्डिंगेनी रावतात ताजे खातीर म्हजी फ्लॅट योजना जी केल्या, तातूंत भितर डीम कन्व्हियन्स डीड जो आशिल्लो ताका लागून खुबश्यो गजाली उरताल्यो आनी ताका लागून फ्लॅट ओनर, बिल्डर आनी लँड ओनरां मदीं झगडीं जातालीं. थोडे लँड ओनर ना किंवा बिल्डर ना, किंवा बिल्डर आसा जाल्यार तो करना, अशें अनेक गजाली जाताली. ताजे खातीर म्हजी फ्लॅट योजना जाणें काडून तांकां एकदां तांच्या नांवार ते पेपर जालो, तांकां फुडलें सगळें कितें लोन आसतलें किंवा तांचे खातीर कितें ते परत रिसेल आसतलें, कितें आसा, हे सगळ्या गजालीक तातूंतल्यान वाट मेळटली. आनी घर जो थारो जो म्हणटा, म्हजें घर जशी योजना राबयली, तशीच म्हजी फ्लॅट योजना राबोवन ह्या सरकारान एक सगळे हातूंत समाजान भितर एक गरीब जांकां घर परवडना, तांकां जांचे आर्थीक हातूंत पिसलेले आसा, तांचे खातीर नवीन आनी एक मुख्यमंत्री आवास योजना सुरू केल्या, जाचे गोवा हावजींग बोर्डाच्या मार्फत ही आवास योजना सुरू जातली. खूब जाणां विचारतात घर केन्ना मेळटलें, घर केन्ना. म्हाका दिसता हे भरपूर वर्सां पयलीं घराचें हें सुरू जाल्लें. गोंयांत जागे तशे कमी आसा, पण गोवा हावजींग बोर्डाच्या मार्फत ही मुख्यमंत्री आवास योजना ही स्कीम जी आसा ती लॉन्चिंग जाल्ली आसा, करता. त्या खातीर सरकाराचें स्वागत. शिक्षण क्षेत्रांत दोनापावल सगळ्या कॉलेजी खातीर एक संकुल उबारप, त्याच बरोबर जशे कुजिराचो प्रकल्प जालो आसा तसोच प्रकल्प दक्षिण गोंयांत मडगांवांत जावप, त्या खातीर मडगांव विद्या संकुल हें दवरलें जाता. त्या खातीर बेगींतल्यान बेगीन जावपाचो, ताजे खातीर आमी बी पाठपुराय जाय. ताजे खातीर अभिनंदन मडगांवकारांक आनी साश्टी सावकार एकादें व्हडलें हें विद्या संकुल जाता, त्या बद्दल मडगांव म्हणून एडिशनल हाजें स्वागत करता. आनी अनेक बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी ह्या हातूंत भितर आसतना गोंय सरकाराचें हें इतलें 30,000 कोटीचो बजेट जो आसा, त्या बजेटांतल्या मार्फत योग्य रितीन गोंयची गाडी जी डबल इंजिनाची सरकाराची गाडी आसा ती वेवस्थीतपणे वतना अभिनंदन करतना ताजो एक फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो ही अपेक्षा करता. परत एकदा अभिनंदन करून तुमचे मदीं 2 शब्द नमयता. तुम्ही म्हटलं टॅक्सी पॉलिसी, टॅक्सी हो विषय जेन्नाच्यान 2012 सरकार भारतीय जनता पार्टी केलो तेन्नाच्यान विशय चालू जालो. सो तेन्नाच्यान तुजे मेगा प्रोटेस्ट चालू जाले टॅक्सी वाल्यांचे. सो तेंची तुमी बारीक लोकांचो विशय म्हटला म्हणून विचारता. बरोबर आसा. तेन्नाच्यान तांकां विशय येयला, मिटर येयला, जाल्यार 2 मिटिंगी तांच्यो जाल्यो. हे पाडले तांकां, ते ओपोज करता. तुमी सरकारान मुद्दम हे पाडला. सो हेचेर तुमी कशे बारीक लोकांक? नाही, वेगवेगळे प्रयत्न करून पळयले, जे कदाचित मीटर आसतले किंवा तो ॲप आसतलो किंवा तो तांच्या दृश्टींतल्यान तो चुकीचोय आसूंक शकता.
म्हणजे कसली तर एक स्कीम असता ती स्कीम केन्ना केन्ना किंवा ते प्रपोजल असता ते फेली आसपाक शकता. इट इज नॉट फूल प्रूफ की ते तशेंच जातले म्हणून. म्हणटकीर ते तांकांय कदाचित ते नुकसानान पडूं शकता. कारण गोंयचो जो टॅक्सी चालक आसा तो बाबडो गरीब आसा. ताचे त्या टॅक्सीचेरच पोट. कदाचित तो एकच भाडें मारता आनी ताका मागीर ते दुसरे ताका वचपाक म्हणजे टू एंड फ्रो जें आसता ताका दुसरें भाडें मेळत ना. तो ऑल द वे समजा दाबोळीच्यान आयलो आनी ताणें पेडणे देवय म्हटलें किंवा पेडणेच्यान आयलो आनी काणकोण देवय म्हटलें ताका वतना परत रिटर्न भाडें मेळपाक जाय. गोंय मातशें गोंयचें भौगोलीक रचना तशी वेगळी आसा. गोंय हें मेट्रो दिल्ली बेंगलोर सारकें न्ही. हांगसरल्यान थंय गेलो की रोखडोच दुसरें मेळटलें तिसरें मेळटलें. कारण हे चारय जीं नांवां घेतली आमी ती वर्टिकल आसा स्ट्रीट बिल्डिंगेन रावतात लोक आनी पॉप्युलेशन हाय डेन्सिटी आसा. हांगा मातशें पॉप्युलेशनाचें आमचें पॉप्युलेशन 15 लाख तातूंतले 5-10 लाख गांवगिऱ्या वाठारांनी आसता. ते आपापल्या कामान मग्न आसता. जे ट्युरिस्ट येतात आनी किंवा ताका सामकीच गरज आसा तेच टॅक्सी वापरतात. सो तांचे खातीर परतीचें भाडें मेळना त्या वेळाचेर तो आमी मिटर घातलो किंवा तो घातलो एक्सपेरिमेंट करून पळयल्ले आसा. पण मुख्यमंत्री तांकां घेवन बशिल्ले आसात तर तांकां सगळ्यांक आपयल्या तांचे खातीर एक वेगळो पर्याय आसा तो तांचे खातीर. तुमकांय दिसता की एप सिस्टम गोंयांत चलपाचें ना अशें? तें हांव आतां उलयलें तें सुद्दां ह्या बारीक लोकांच्या संदर्भानूच उलयलें हांव. एज्युमींग म्हजे कडेन एक टॅक्सी आसा अशें धरून ट्युरिस्ट जो आसा टॅक्सी ही कितें म्हणटात ती कोण तरी मुद्दामून म्हणटा की टॅक्सी ताका जाय तशी ओबर ऑर ओला ह्यो सगळ्यो आयल्यो आनी तितले तातूंत थंय वतात जाल्यार ते टॅक्सीवाल्याक परवडना आनी तो म्हणटा ती आपल्याक परवडना. पण हातूंत सुवर्ण मदली करतना जो पळय आपले पांयाचेर उबो राविल्लो तो टॅक्सीकार जो आसा ताचो विचार करूंक जाय न्ही. No, but at the end of the day, what is the difference between digital and app there? परत विषय थिंगा येता आतां. डिजिटल आणि ऍपाचो भितरलो विशय कितें आसा. ऍप बेज म्हटल्यार तो कोणीय येवंक शकता. फाल्यां जर कोर्टाच्या आदेशानुसार समजा किंवा बाकीच्या हातूंत भितर समजा भायले सगळे कोण तरी आयले आनी तांच्यांनी आपण घातलें म्हणून सांगलें आमचे भुरगे सगळे भायर वतले. तूं तांकां कायदेशीरपणान तूं तांकां बंद करूंक शकना. आमचो लोकल ड्रायव्हर दोनीय कशें गोंयकारपणान कशें टिकतले. तोच जर देशोधडीक लागलो म्हजो टॅक्सीवालो भाव ताजी टॅक्सी ताणें लोनार काडिल्ली आसा सगळें आसता. तो गाडयेक आपले म्हणजे आपले स्वताक पोटाक केन्ना केन्ना सायडीक लावता पण गाडयेक चकचकीत दवरता सारको इतले सारके. तर गाडी म्हटल्यार सारको जीव आसता. तो दीस दोनदा धुता फडको मारीत आसता कितें लागल्यार खुशीच आसता. हांवें पळयलां कितले जाणां सामके जीव कीप ना. एके कडेन 4 आसता म्हणजे सगळीं जाती पोटां सारकी आसना. सो तो म्हजो गोंयचो पळय भाव आसा जो टॅक्सीकार जो ड्रायव्हर आसतलो जो ओनर आसतलो ताका ताजे विचार करप न्ही. टायर ऑयल हप्ते इंट्रेस्ट भाडी वताक रावतात हो सगळो सगळें सगळें पार्किंग फीज गाडी हें सगळें. सो तुमी सहमत आहात टॅक्सीवाल्याच्या? हांव टॅक्सीवाल्या बरोबरच आसा. म्हजें तें सगळें आमचें तें फाल्यां तांच्या पोटाचेर पांय दितले आनी खंयचे तरी भायले हाडटले आनी ते करता. तूं मुंबय वच आनी बाकीचे कडेन वच खंय कोण भायले आसा ते पळय ते तातूंतले थंयच्याच एरियेंतले आसता. तूं तेंच्या बरोबर आहा जाल्यार वाय देर हॅज बीन अ डिले ऑन दॅट पॉलिसी फॉर अ लॉंग टायम. वेगवेगळी प्रपोजल हाडले ते प्रपोजल एक्सेप्ट जाता किंवा ते चुकीच्या पद्दतीन वता ते फेल जाता. अटेम्प्ट तुम्ही एका डिजिटल मीटर घातले ते फेल झाले त्याचे पैसे गेले म्हणटा 12,000. हां. सरकार परत घेता डिजिटल म्हणते डिजिटल नाकाच म्हणतात. सरकार कित्याक शेअर म्हणून घेता? म्हटलें नाही सरकार ताजेर तांकां बसोवन तांकां जाय तशी योग्य भुमिका घेतलो हें आमी सांगिल्लें आसा सरकाराक. आमची पयलीच मिटींग हे कोणी जातले म्हणटा जावपूच जाय पूर्णपणे जावपूच जाय. हांवें डे 1 पासून सांगलां भारतीय जनता पार्टी इज इन फेवर. आमचे टॅक्सीकारा बरोबर ड्रायव्हरा बरोबर जे आमचे लोक आसात तांचे खंय त्रास जावचे न्ही तांचे संवसार केले आमच्या बाबड्यांनी. घर बांदपाक रूम काडपाक लोन घेतले टॅक्सी करपाक लोन घेतले वेगवेगळे प्रयोग करून पळयले. कदाचित एक प्रयोग फेल जातात तेय म्हणटात बरें म्हणटात दुसरो प्रयोग करूया.
म्हणजे ते समजूतदार असा नाही व्यवस्थित असा Okay. दामू सर 30,000 कोटीचं बजेट मांडलं, पण दुसऱ्या बाजूला गोव्याचं कर्ज सुद्धा 30,000 कोटीच्या आसपास आहे. गेल्या वर्षभरात जर बघितलं तर जवळजवळ 4,000 कोटीच्या पलीकडं गोव्याचं कर्ज फक्त एका वर्षात वाढलेलं आहे. हे सगळं जर बघितलं आणि त्यात या बजेटमध्ये कुठल्याही करवाढीचा विषय सीएमनी घातलेला नाही. मग नेमका हा निवडणुकीचा फंडा म्हणायचा की किंवा करवाढ न केल्यामुळे सरकारला त्याचा आर्थिक फटका कशा पद्धतीने बसू शकतो का? नाही. म्हणजे मुळात हे बजेट एक तुम्ही नोट केलेलं आहे की सरप्लस बजेट आहे. रेव्हेन्यू सरप्लस जेव्हा बजेट असतं तेव्हा करवाढ केली असती तर आणखी थोडे पैसे आले असते, पण लोकांवरती आर्थिक बोजा जास्त न टाकता भविष्याकडे बघून म्हणजे पुढचे विजन हे सगळं बघून हे आहे. आणि दुसरं नीती आयोगाच्या काही मर्यादा असतात फायनान्शियलच्या, त्या मर्यादेच्या पलीकडे सरकार जाऊ शकत नाही. पण रेव्हेन्यूचा विचार जर केला तर राज्य सरकारनं सेंट्रलवरती जास्त मदार दिलेली आहे असं वाटतं तुम्हाला? पुढची निवडणूक लक्षात घेऊन नाही, पण तिथं कुठेही म्हणजे सेंटर काढून असे पैसे पण देत नाही ना. हा हे आपली स्टेट आहे याला काढून पैसे द्या असं असतं का? तसं मुळात नसतं. मुळात एक प्रपोजल असतं. आता सरकारनं लास्ट टाइम पुढचे बजेट झाला त्या बजेटात भितर केंद्रातले ते जर बारीक वाचले जाल्यार तातूंत आमकां खंय 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 कितें आसा तें आमी टॅप करपाक जाय. हॉस्टेल्स आमकां मेळ्ळे, सो आमी बी तातूंत भितर पार्ट आसा. तातूंत भितर कोको आमचे फार्म जे कोकोनट मागीर काजू बियांक लागून ते 5-6 स्टेटीक लागून बरें आसा. ते 6 स्टेटीक ताचो लाभ मेळटलो तातूंत गोवाय बी आयलें. सो गोवान भितर हे प्रोसेस इंडस्ट्री आसा ती सगळी जातली तातूंत भितर. सो भविश्या कडेन पळोवन ह्या सरकारान उचललेली सगळी पावलां आसा ते तातूंत भितर हे MSMEचे आनी ताजे भितर सीए तुमकां वेवस्थीतपणे सांगूं शकता. तुम्ही जर पळयत बारीक रितीन जाल्यार गेली 2-3 वर्सां सेंट्रल गव्हर्नमेंट वो MSME खातीर खूब योगदान दिता, खूब सपोर्ट दिल्लो आसा. कारण MSME कॉन्ट्रिब्यूट सिग्निफिकंटली, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द GDP इज कॉन्ट्रिब्युटेड बाय MSME आणि 45% ऑफ द एक्सपोर्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रिब्युटेड बाय MSME. सो ताच्या खातीर सेंट्रल गव्हर्नमेंट खूब सपोर्ट करता MSME आणि ऑन द सेम गायडलायन्स आमचं गोवा सरकार जे आसा तांच्यांनी सुद्धा MSME खातीर एक स्कीम इनिशिएट करपाची आसा, सो दॅट दे सपोर्ट MSMEs अँड ऑल्सो सपोर्ट आणि दे क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. हातून खूप प्रमाणात GDP ग्रो जाता. तर MSME साठी जे काय बजेटमध्ये आहे ते म्हणजे त्याची अंमलबजावणी होत नाही असं MSME संघटनाच म्हणते. त्याच्यामुळे राज्यातले अनेक जे छोटे मोठे उद्योग आहेत ते बंद पडत आहेत, ज्या सरकारकडनं त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत असा जाहीर आरोप आहे त्यांचा. त्या संदर्भात काय या संघटनेचे काही मंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळून तांचो डेटा तांच्यांनी शेअर केलो आणि तातूंत भितर लक्षात आयिल्लें आसा की ह्यो सगळ्यो MSME आसा तेजे कार्यान्वीत आसा आनी बरे तरेन आसा. ताजो पेपर तुका दिता, डिटेल्स दिता. त्या नंतर काही चॅनल्समध्ये काही डिबेट करणारी जी माणसं आहेत ती प्रामुख्याने मुद्दामून नॅरेटिव्ह सेट करण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. इलेक्शन येत असल्या कारणाने हे झालं नाही ते झालं नाही. परत मी म्हणतो भरलेला ग्लास आहे त्यात थोडंसं कमी आहे, पण तो कसा भरलेला नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न असतो. आणि ग्लासमध्ये इतकं पाणी नाही आहे इतकं पाणी नाही, पण कोणाही म्हणत नाही की हा ग्लास भरलेला आहे, इतका भरलेला आहे कोणी म्हणत नाही. त्याचं कारण किती जामना ते म्हणजे पयर हांवें म्हजे कडेन एक पत्रकारान म्हजे कडेन उलयतना हांव सांगलें एका गांवांत आसा तेन्ना हांव सांगलें रस्तो हे पूल ना पूल ना पूल ना आमच्या लोकांचे कशे त्रास जाता आनी त्या वटेन बोवाळ मारताले त्या वटेच्यान.
येवपाक आसता वचपाक आसता फेरी टायमार मेळना आनी कितें अशा सरकारान पूल बांदलो. पूल बांदतकीर कोणाचो आवाज ना म्हणजे पूल बांदलो तो तितून आनी दुसरे कडेन खंय तरी एक साको आसा थंय पूल बांदपाक जाय थंयची लोकांक त्रास जाता तेन्ना तो आवाज सुरू करता. पण होय तितले जाल्ले आसा ते बरोबर पॉझिटिव्हली त्यांना उलयतात की 30,000 कोटीच्या याच्यामध्ये सरकार करते. सरकार 30,000 कोटीच्या बजेटमध्ये 1 लाख कोटीचं प्रपोजल्स करू शकत नाही. म्हणून मग पुढच्या वर्षीच्या बजेटला थांबावं लागतं कारण त्यामध्ये आपले रेव्हेन्यू किती येणार त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी. म्हणून 65 वर्षाच्या स्वतंत्र झाल्यानंतरचे सगळे दोषारोप एका सरकारवर येणे शक्य आहे कारण ते बजेट 500 कोटीपर्यंत किंवा 1,000 कोटीपासून सुरू झालेलं आता 30,000 कोटीपर्यंत पोहोचलेलं. तसा खर्चही पण तसा आहे. Dhamma, अनेक विषय म्हणटा पळय तो व्यू वॉट इज अदर थिंग वॉट इज द व्यू पॉयंट ऑफ दिस मीराबाग प्रोटेस्ट. तांचे जर समजा जे कितें विशय एक तांचो जो विषय आसा तो सरकारा कडेन तांच्यांनी उलोवन त्या प्रमाणे बसून ते सुटावो करतले आनी त्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन आमची उलोवणी जो जो कितें विशय आसा तांकां एकदां दाखयल्लो पीपीपी प्रोजेक्ट पॉवर पॉयंट प्रोजेक्शन दाखयल्लें अशें ते म्हणटात थोडे म्हाकाय तातूंत भितर हें ना पयलीं तांचे कडेन उलयलें अशें अर्दे म्हणटात पयलीं ना म्हणटात म्हाका खरें डिटेल खबर ना त्यामुळे तेन्ना तातूंत भितर करून घुसपून म्हाका भितर तांची मान्यता लोकांक वेवस्थीत समजून ह्या प्रोजेक्ट किंवा हो प्रकल्प आयलो जाल्यार कोणाक कितलो फायदो गोंयकाराक कितलो फायदो जातलो किंवा ताजे लॉंग टर्म कितें आसा हें सांगलें ताजे नंतर लोकांक विश्वासान घेवन करप ही सरकारची भुमिका आसपाक ती आसा. पण ते कितें म्हणटा स्क्रॅप करता. सगळे जाणां म्हणटा कितें ते बीजेपीचेच कार्यकर्ते आनी बीजेपीच तेंचे आयकना म्हणटा. बीजेपीचेच कार्यकर्ते म्हणटा ते कितले वर्सां आमी बीजेपीकूच काम केलां. तूं म्हणटा तें बरोबर आसा ते बीजेपीचे न्ही अशें हांवें बी खंयच म्हणना कारण बीजेपीचेच कार्यकर्ते आसा म्हटले बरोबर आमी ते आमच्या समज तांकां आमी ग्रांटेड म्हणूनय खंय पळय वचूना कारण हो प्रकल्प म्हाका दिसता कितले तरी वर्सां तरी चालू आसा तो कालूच सुरू जावना आनी म्हणून ते डिटेल्स आसा की ते डिटेल्स केन्ना तारीख सुरू जाली कशी जाली हें जाली ताजी कितले सगळे अभ्यास करतकीर हांव सांगता. पण आता कितले दीस जाले दे हॅव बीन ऑन दॅट. कितें आसा ज्या तरेन तांचो लढो चालू आसा त्या तरेन पयलीं इतले म्हणजे तो बंधारो जे बांदप आनी हें आसा ठरिल्ले त्या नंतर ते टेंडर प्रोसेस जाले ताजे नंतर कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरू केलें थोडे कडेन काम स्टार्ट जालें कितले पर्यंत जालें हाजो एकूण अंदाज जो आसा ताजे नंतरच हांव उलोवंक शकता. तुमी पयर एक स्टेटमेंट केल्लो कांय दिसा पयलीं लोकांक जर नाका लोकांच्या अजुनूय म्हणटा माथ्यार ते. हय अजून म्हणटा पूण अशे लोक हे रस्त्यार येवपाक साठी कित्याक रावता तुमचे ट्रान्सपरंटी कित्याक हाडिना ट्रान्सपरन्सी खंयच्या ज्या वेळार कशें आसा प्रकल्प ज्या वेळाचेर डिक्लेअर केल्लो आसा तो सुरू जाल्लो आसा त्या वेळाचेर थंय कितें जालें आनी कितें ना तें म्हाकाय खबर ना. ज्या हातूंत भितर तो प्रकल्प कितले तेंप पर्यंत वता आनी आतां म्हणजे खंयचे तरी स्टेजीचेर पावतकीर तो मागीर तो नाका अशें म्हणटा जाल्यार तातूंत भितर खंय तरी आमी तांकां समजोवपाक चुकला किंवा ना जाल्यार ते इलेक्शन स्टंटूय आसलें मिसगायड मिसगायड